Pedruchem Potr. Noman, Chapter 1. हांव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत पोंतुसाच्या, गालासियाच्या, कापाडोसियेच्या, आजियेच्या आनी बिथिनियेच्या प्रांतांनी शिंपडलेल्या भावां भयणींक नोमान कोत्ता. तुमी तुमच्या खाशा देशा थावन पयस आसलोली, देवान विंचलोली वाटसूर परजा. आपले सासणीक येवजणेन देवान आमच्या बापान तुमकां आपली जावंक विंचून काडल्यांत. आपलो आत्मो तुमकां दिवन ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत. जेजू क्रिस्ताक खालती जावन ताणें विखरायलोल्या रोगतान तुमचीं पातकां धुवन गेलीं. देवाची दयालाय आनी शांती चड आनी चड तुमी भोगूंक पावूं म्हूण हांव मागतां. क्रिस्ती लोकाचो जिवो बोरवांसो. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वाखाणुया. तो आमचो चड चड मोग कोत्ता देखून जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिला. अशें आमकां आतां कदींच सरोना तसलो बोरवांसो आसा. म्हणगे देवान आपल्या भुरग्यांक बासावन दवरलोलें जिविताचें दायज घेवंक आमी रावता. हें दायज ताणें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तें कदींच पाड जावचें ना. तें सदां काल सुंदर सोबीत उरतलें. ताचें मोल केन्नाच उबून वचचें ना. तुमी भावार्थान जेजूक मानून घेतात देखून देव तुमकां आपले पदवेन राखून दवरता. अशें तुमकां तयार केल्ली सोडवण भोगूंक तुमी आशेवन रावतात. काळजाच्या शेवटाक तो ती तुमकां उगडापी कोत्तलो. जेजूक मोगान विस्वाशी रावचें. म्हणटूच खुशाल रावात. आतां मातसो वगत जिन्सांचे उपद्रे तुमी भोगचे पडल्यार पडूं दी. कित्याक तांचे वरवीं तुमच्या भावार्थाचें मोल घुमून येता. सदां तोगोना तें भांगार पर्यान उज्यांत घालून तपासतात. तशेंच हाल उपद्र्यांनी तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां मेळटली वाखाणणी, महिमा आनी भोवमान. तुमी ताका पळोवंक ना तरी तुमी ताचो मोग करतात. तुमी अजून ताका पळयनात तरी ताचेर तुमी भावार्थ दवरतात. देखून तुमी इतले उत्तम खुशालकायेन भरल्यांत की ती वर्णूंक उतरां मेळच नात. आनी ह्या तुमच्या भावार्थाचें संपूर्ण फळ म्हणगे तुमचें पूर्ण तारण तुमकां मेळटलें म्हूण तुमकां खात्री आसा. प्रवाद्यांचो बोरवांसो. ह्याच तारणाक प्रवादी रावताले आनी तें कशें जोडचें ते सोदीत आसले. आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या वरवीं तांणी आदीं फुडेंच भाकितां केलीं. क्रिस्ताचो आत्मो प्रवाद्यां सोवें आसलो आनी क्रिस्तान कश्ट सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका महिमा मेळची आसली म्हूण त्याच आत्म्यान तांकां आदींच सांगलोलें. हें सगळें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें तें प्रवादी सोदून काडूंक वावुरले. ते परगडटाले तो संदेश आपल्याच फायद्याक न्हय पूण तुमच्या फायद्याक म्हूण देवान प्रवाद्यांक कळीत केलें. आनी जें कितें तांणी सांगून दवरलें तेंच आतां शुभ वर्तमान परगटलां त्या मनशांनी तुमकां उक्तें केलें. हें शुभ वर्तमान परगटतना देवान स्वर्गार थावन धाडलोलो पवित्र आत्मो तांची मनां उजवाडायतलो. देवदूत लेगून ह्या वस्तूंची वळख आशेन घेवंक सोदतात. भावार्थ्यांचें नवें जिवीत पवित्र जावचें. देखून तुमची मनां सारकीं मेकळीं करून आयती रावात. आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जें सोडवणेचें देणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विस्वास दवरात.
विस्वास ठेवात. देवाची खालती पाळोक भुरगीं जायात आनी तुमी सत वळखो नासल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या वंडोवण्या प्रमाणें चलताल्यात तशें आतां करूं नाकात. परतेंच सगळे तुमचे चालींत पवित्र जायात, कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र, अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. अमको वो तमको म्हूण पळय नासतना जण एकल्याच्या कोरन्याय प्रमाणें जण एकल्याची नीत कोत्तात ताका तुमी बापा म्हणून उलो मारतात. देखून ह्या परदेसांत जियेतना ताची खरी भक्ती करून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यांत. न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया व भांगारा वरवीं, पूण निश्कळंक आनी खोटावीन मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं हाचो उगडास करात. संवसार रचचे आदीं देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलोलो, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताका परगट केलो. ताचे उदेशी तुमी आतां देवाचेर भावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमेक उबारलो. देखून तुमी देवाचेर भावार्थ आनी भरवंसो दवरूंक पावल्यांत. देवाच्या शब्दा वरवीं नवो जल्म. स्वताक खालती जावन तुमी शुद्ध जाल्यांत आनी आतां तुमच्यान खऱ्या मनान भाव भयण कशीं एकामेकाचो मोग करूंक जाता. तर सगळ्या काळजान एकामेकाचो मोग करात, कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला. तोच तुमचो बाप तो विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिलां. हो शब्द जिवो आनी सदां जिवो उरतलो. कारण पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आख्खें मनशाकूळ म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. तोंड सुकता, फूल बावता, पूण देवाचो शब्द सोंपता सदां सर्वादां. त्याच शब्दाचें शुभ वर्तमान तुमकां परगटलां. देवाचें उतर हें.